माथ्येव 11:25. बापा, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासता कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानांक उक्ते केले. सान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सडवणेची बरी खबर पोरकुटूंक देसा देसांनी तुगेलो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासून बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर सदोसान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय ते बाग घेवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे एक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाकणटा. आमेन. आनी सर्पोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. सान फ्रांसीस शावेरा वोडाकुरा रादिसामच्या मोगान लासलोल्या बेसांव सायबा देसार आमच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या बेसांव सायबा शारार गोंयच्या सांबाळूंक आमकां गोपान तुज्या